म्हज्या भावयेनो 50 वर्सां आदीं जेन्ना हांव एके संस्थेंत सिलिजन संस्थेंत भितर सरलो तेन्ना आमचो फादर इन्चार्ज आसलो. आमी 30 आनी 4 वांगडी आसलेत आनी आमकां ताणें एक असायनमेंट दिलो पयलोच. थोडे टॉक दिवन उपरांत ताणें सांगलें, एक वीक तुमकां हांव दितां, ह्या विकांत तुमी चिंतात, नियाळ करात आनीक बरोयात तुमच्या आपोवण्याची स्टोरी. तुका देवाचें आपोवणें कशें आयलें, देवान तुका कोणा वरवीं तुका आपयलो आनी तूं आयज यादनेक जावंक फुडें सरला जाल्यार तूं कित्याक यादनेक. म्हज्या भाव भयणीनो, सोंपें न्हय आसलें तें. आमकां जायते फावटी खबरूच आसना खंयच्या वेळार आमी जेजूचें उतर आयकलें तें. साबार घडण्यो घडल्यात आमच्या जिवितांत आनी सवका एकेच फावटी न्हय, जेजू सपनांत येवंक आमकां सांगोंक ना, पूण सवका एक घडणी दुसरी घडणी अशी ताजेर नियाळ करून आमच्या जिवितांत एक पाद्री यादनेक जावचें म्हूण जाता. आमचे थोडे भाव असलेत, आतां 30 आनी 4, तेणी बरोवचें आनी सगल्यांक वांटचें ती स्टोरी. आनी सोंपें न्हय म्हणटकच जायत्या जाणांनी ह्या संताची त्या संताची स्टोरी काडून कसली तरी एक स्टोरी एक लायली आनी आमकां सांगली. हांवें एक स्टोरी लायली, तुमची म्हूण कोण जाणा, आतां उगडास आसना, पूण एक स्टोरी जी हांवें आयकुल्ली ती आयज पर्यंत म्हाका ताजो उगडास आसा. आनी तो आपल्या बापायची बरें काम कार्य तेजी आमकां सांगता. तो म्हणटा, आमी खेडेगांवचे आनी आमच्या शारांत सेर्कोस येयल्ली. सेर्कोस आतां 50 वर्सां आदीं. आयज तरी जायती टीव्ही आसा आनी कितें पळोवचें आसा, पण त्या तेंपार तसलें कांयच नासलें. एक तियात्र येयलो, पूण सेर्कोस येयली जाल्यार सगलीं भुरगीं आशेतालीं ती सर्कस पळोवंक. तर तेणें पायक परतून उगडास केलो, पाय तूं म्हाका केन्ना सर्कस शिकोवत. तर हेर आवयक आनीक हेर भाव भयणांक तांकां तितली इंट्रस्ट नासली, तांकां सोडली. तर एका दिसा म्हणटा तो, म्हाका बापायन आपल्या बराबर सर्कसीक गेलो. हांवूय नाचत रत गेलो, कित्याक सर्कस पळोवंक हांवूय आशेतालो. आनी ते अशें सर्कसीक तिकेट काडूंक लायनीक रावचें पडटा म्हणटकच तोय लायनीक रावलो, तेवूय लायनीक रावलेत उबे. आनीक अशें कावंटरा लागीं पावताच तेंच्या फुड्ड्यान तेंच्या मुखारूच आसली एक फामील. आवय बापूय आनी तेका धाकटुलींच भुरगीं, आनीक तीं सगळींच मुरगोडटालीं सर्कस पळोवंक. एकामेकाच्या कानांत कितें कितें उलोवन सांगतालीं तशीं. तुमी जाणात भुरगीं कशीं वागतात तीं ह्या वेळार. खुशालकाय तांकां आतां उमेद, इतली उमेद वाडलेली ती सर्कस पळोवंक. आतां पावलीं सारकें देरार पावलें, आतां तिकेट घेतलें आनी भितर सरतलीं. इतलेंच जाल्लें आतां. आनी आमी तशेंच उबे आसले तेच्या फाटल्यान. पूण तेणें 5 तिकेटी घेतल्या उपरांत म्हणटा तो, ते पयशे सुबेज जाले. पयशे सुबेज जाले म्हण तूं आपल्या बॉल्सांक सोदूंक लागलो. ते आसात तितले ते बॉल्सांक सोदूंक लागलो, हिंगा वयर सोदूंक लागलो, थिंगा वयर सकयल पळोवंक लागलो. आनी तो घाबरलो. आतां भुरग्यांक इल्लोसो डावट जालो, आयज आमी सर्कसीक वयतले काय नो वयतले, प्रॉब्लेम. पूण बायले लागीं तुज्या लागीं कितें तें सगळे पयशे तूं दवरता. मागीर अशें तो
घाम येतालो उमेदलो तेन्ना म्हज्या बापायन पळयलें आनी आपल्या बोळसांतले पयशे काडले आनी जमनीर उडयले. आनी ताका हात लावन म्हणलें, अरे म्हाका दिसता ते तुजे पयशे पडल्यात थिंगा. आनी ताणें वगत करूंक ना, ओडो घातलो, रोकडेच काडले, फारीक केले आनी ती नाचत उडत भितर गेली. पूण म्हणटा तो आमची सारकोच जाली. आमी घरा परतले, पूण कसलोच राग ना. म्हाकाय ना जालो आनी म्हज्या बापायकूय ना जालो. उदीक म्हाका बापायचो मान आबरू, कित्याक तेणें असले बरी करणी केली, दुसऱ्यांक पूण तो हॅप्पी केले. आनी तीं भुरगीं इतले उर्बेन तीं भितर सरलीं तें पळोवन आमकां दादूसपण भोगलें. आनीक आमी तशें केन्नाच ती सर्कसीची गजाल उलोवंकूच ना आनी हांव वसोंकूच ना म्हणटा तो उपरांत. ही म्हजी स्टोरी. हांव ऑल्टर सर्वर आसलो, बापूय इगोर्जेंत जायतो वावर करतालो. आनीक म्हाकाय सोंपें जालें. हांव एक यादनीक सामको. म्हज्या भाऊ भयणीनो, ही स्टोरी आयकून म्हज्या काळजाक लागली त्या तेंपार. आमच्यान जायतें बरें करूंक जाता. आनी ताच्या बापायन ताका पयशे दिवन लज करूंक जाताली. ताका पयशे उसणे दिवंक जाताले, वळखीचीच तीं आसतलीं गांवांतलीं. पूण तेणें एक मोतीन कोणाक लज करिनासतना, ताका खाला उडयनासतना ताणें ताका पयशे दिले. गरजेक तो तेंच्या पावलो आनी तेंची कुशळकाय वाडली. तितलीच आमची कुशळकाय वाडटा. जेन्ना दुसरी अशी कुशळकायेन भरतात तेन्ना आमची कुशळकाय वाडटा. आतां देवाचें आपोवणें कशें येयलें? हितूंक आपोवणें कांय ना, देवूच दिसना तुका. पूण तशें म्हज्या बापायन केलां तशें हांवें करचें म्हणून ताणें चिंतलें. तर ह्यो बरो उपाय जावन आसा. म्हाका एक हांव यादनीक जातलो, सेवा चाकरी लोकांची करतलो. म्हज्या भाव भयणीनो, देवाच्यो वाटो विचित्र. देव साबार तरेनी आपयता आनी कोणाक जाय ताका आपयता. हांगासर आमचे सिस्टरी आसात, थोडे फादरूय आसात. तेंची दर एकल्याची स्टोरी आयकल्यार वेगवेगळी आसतली. खंयच देव येवंक ना, सपनाक जेजू सपनाक येवंक ना. आनीक जशें आयज ह्या खारव्यांक यो म्हूण सांगलें ते भाशेन कोणें तें म्हणोंकूच ना. पूण देवाचो ताळो आयकतात. ह्या गुण्या वरवीं, आमच्या करण्या वरवीं बऱ्यो वस्तू आमी देखीचे पळोवन आमच्या जिवितांतूय अशें घडटा. देव म्हाका आपयता जायत. तरी सगल्यांक आमकां वेगवेगळें आपोवणें जायत, पूण एकूच आपोवणें जावन आसा, जेजूचो पाटलाव करूंक. आयचे पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. आनी हाचो सार म्हणजे इतलेंच, जेजूचो निरोप कानार पडचो सगल्यांच्या. आनी कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. ते फुडें भाग्यवंत पावलूस सांगता, तरी निरोप दिवपी तरी ना जायत. निरोप परगटपी तो ना जायत, लोक कसो आयकतलो? आनी तरी तर ताका कोणाक धाडूंकूच ना जायत, निरोप दिवंक धाडूंक ना जायत जाल्यार लोकांक हो निरोप कसो पावतलो? जेजून आपल्या शिसांक आयच्या दिसा आमी वाचलां ते भाशेन ताका विचून काडलें. आनी आमी खुशाल जावंक जाय. आमी सगळीं भाव भयणां, क्रिस्ती भाव भयणां, बावतिजमा वरवीं आमकां देवान आपोवणें दिलां हो निरोप, हो संदेश पुरगटूंक.
देवाचो बरी खबर, जेजूची बरी खबर सगल्यांक आमी परगटूंक जेजून आमकां आपोवणें दिलां. देवान आमकां आपणयलां बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूचे बराबर भागीदारां जाल्या. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां हे चारूय पयले शीस रोखडेच जाळां सांडून ते तेजे फाटल्यान गेले. दोगोय जोडपे काजन ते रोखडेच घर दार सांडून वावर धंदो सांडून आपय बापायक सगळें सोडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. आमी मोगाच्या भाव भयणीनो हेच भाशेन तांच्या भाशेनच आयतीं जावया देवाचें उतर परगटूंक. आयच्या दिसाचो विशय मनांत धरून गरीब दुबळ्यांचो बोरवांसो जावन देवाच्या उतराक पाळो दिवया. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर देंवला, म्हाका अभिशेक केला कित्याक गरीबांक खबर दिवंक. आनी तेच फुडें उपरांत शेवटाक म्हणटा, सगळ्या संवसाराक वचात आनी खबर तुमी सगल्यांक कळयात, परगटात. जसो देवाचो हुस्को दुबळ्या गरीबांक सोवें, तसोच आमचे पवित्र सभेक सदांच हुस्को गरीब गरजेवंतां सोवें हो सांबाळटा. पयले भायर आयलोल्यांक आनीक जेन्ना गरीबांक वा दुसऱ्यांक जेन्ना चिपतात, अन्याय जाता तेन्ना पवित्र सभा आमची ताळो वयर काडटा, ताजेर निशेध मारता आनी आमी सगळीं तशेंच निशेध मारूंक जाय. आमच्या धर्म प्रांतांत ह्या डायसिसींत जायत्यो असल्यो संस्था आसात ते गरीबांक आदार दितात. देखीक सेंट विन्सेंट द पॉल थोडी तुमी हे संस्थेचे वांगडी जायत आनी जायतो बरो वावर ते करतात. आनी हे संस्थेक आदार दिवंक जायते पयशांचे दानूय ते करतात. आनी हालींच थोड्या वर्सां फाटीं एक निधी उत्पन्न केल्या, उकडल्या, आनी तिचें नांव जावन आसा गूड समारिटन फंड. जायत्या आमच्या गरीबांक दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक आदार दिता. तेजी खबर तुमकां दर फिरगोचेच्या पाद्री लागीं वा पॅरिश प्रिस्टा लागीं तुमकां मेवतली. ती सगळ्या गरजांनी उकडलेली आसा. त्या भायर आसात मिसावांचो दीस, मिशन संडे, कम्युनियन संडे, आनी हेय दिसा आमी सगळीं आमची भाव भयणां उदार काळजान आपली दमडी तांकां दितात. आनी ह्या वेळार आमी विसरूंक जायना आमचे बरे देखणार, चड करून जे आमच्या पाद्रींक आनीक माद्रींक शिकपाक पयशांचो आदार दितात आनी तेंची स्वप्नां साकार करूंक तांकां सहकार करतात तांचो. मुखार भाव भयणीनो, गिरेस्तकाय आमच्या लागीं आसा जायत. तें एक देवाचें देणें. तें व्हडपण जोडूंक न्हय, मान भोवमान भोगूंक न्हय, पूण तें आमकां देवान दिलां, तें देवान केन्नाच व्हरोंकूय जाता. आनीक पयशांचें, मनशांचें मोल पयशांनी करूंक जायना. तरी आमकां तरी देवान दिलां जायत उदारपणान, जाल्यार आमी दुसऱ्यां सोबें उदार जावया. ही जावन आसा आमच्या पवित्र सभेची परंपरा. इट्स अ ट्रेडिशन ऑफ द चर्च. पयल्या क्रिस्तांवांची खबर आमी आयकल्या.
धर्मदत्याचे इतिहासींत आमी पळयता थंय ती एकवटान जियेतालींत आनी कोणाच्या लागीं भाटां बेटां आसलीं ती बी कोण कोणाक नासतल्याक दितालींत आनी खबर आयकून दुसरी ओन बावार्थी हे पवित्र सभेक भरती जातालींत आनी ही पवित्र सभा वाडत वाडत गेली कित्याक थंय मोग दया आनी काकूट आसली एकवट आसलो तो पळयोन आमच्या जिवितांत आमी तशीच करून आमी देवाक जेजूक परगुटुया आमच्या बऱ्या कोरन्या वरवीं आमच्या दया कोरन्या वरवीं आमी जेजूक परगुटुया बरें उतर एकामेकाक आमी दिवया आनीक गरिबांक चड करून आमी सांबाळुया आनी जेजूची उतरां मनांत दवरया जें तुवें म्हज्या ल्हानांक केलें तें म्हाका पावलें